ऑब्जेक्शनूच तुका सांगपाचें म्हणटा ह्यो त्यो 3 गाडयो नॉताच्यो आमी गाडयो आसा ते फायर ब्रिगेडी कडेन सकयल आसलेले ते आनी हो भुरगो येता तो भुरगो आसा तो तेजे कडेन लायसन घेता आनी तेजे कडेन पयशे घेता आमी ताका वचून विचारलें आमच्या मेंबरान म्हणपाक कितें आसा तें पळय आमी वचून विचारलें काय तो म्हणपाक लागलो आपूण गाडयो तो तुमकां कितें प्रॉब्लम आसा कस्टमर आपले सो आमी म्हणटा तुका हांगाच्यान ऑपरेट करपाक रायट ना आनी तेन्ना आमी नंबर प्लेट पळयले पळय नंबर प्लेट नॉताच्यो 03 जर तर तांकां जर तर ऑपरेट करपाक तेंच्यांनी जशें रिस्पेक्टेड तांकां हें दिल्लें आसा ज्या परमिटाचेर जावं थंयच्यानूच ऑपरेट करपाचें ऑफिस त्या ऑफिसांच्यान ऑपरेट करपाक सो हेणी आपल्या ऑफिसांच्यान जाल्यार ह्यो गाडी नॉताच्यो हांगा कश्यो ऑपरेट जाता इन केस आमी सुद्दां आतां टॅक्सीकार आमी ड्रॉप करता आमी थंयच्यान रिटर्न परते हाडना कित्याक नॉताचे भाव आसा तांकां तेंचो धंदो आसा म्हणून आमी थंयच्यान पिकअप करना तर हे नॉताचे हांगा येवन रेंट बायक रेंट कार करता हांगा जावन ते कशें लिजार घेतला कशें घेतला तें खबर ना एक्चुअली हे अशें ऑपरेट केल्यार आमच्या फाल्यां धंदो कसो जातलो आमी तेंचें पोट चिंतता सो तेंच्यांनी चिंतपा आसता सो हे रेंट बायक रेंट कर तेंचे 03 म्हणल्यार ती नॉताच्यानूच ऑपरेट करपाक तेंचे ऑफिसूच नॉताक आसपाय न्हू तुमचें ऑब्जेक्शन फक्त हांगा ऑपरेट करता म्हणून ऑपरेट करता की नॉताचे कडेन सावथाक ऑपरेट करपाक शकना न्हू ना तेच म्हणटात तुमचें ऑब्जेक्शन हा बेजिकली हे हांगा येवन नॉर्थाची गाडयो सावथा काडून रेंटाक दिता रेंटाक दिता इन केस नॉर्थवाल्यांनी बिझनस कितें करपाचो नॉताचे बाबाचे येल्लो ब्लॅक कोणाचे तेंच्यो आसता परमिटा तेंच्यांनी ते रावता न्हू कस्टमर टॅक्सीकार सोडटले आनी आमकां बाबा तेंच्यान बिझनस जातलो म्हणून सो हेच हांगाच्यान नॉर्थाचे सावथाचे नॉताक अशें करपाक लागले जाल्यार परमिटाचो व्हॅल्यू कितें उरलो आमचो बिझनस काबार सो बारीक वेवसाय कोण करता पळय जो टॅक्सी सोडटा तेंचो बिझनस काबार थंयूय टॅक्सीकारांचो बिझनस काबार थंयच्या रेंट बायक रेंट काराचो बिझनस काबार सो अशें जर ते इलिगली ऑपरेट करपाक लागले आनी कस्टमराक मिसगायड जाता कस्टमर फाल्यां कितें करतले नॉताच्यो सावथाच्यो नॉताक कशें जातलें थंयच्यान घेतले सावथाक ड्रॉप करतले सावथाचे घेतले नॉताक ड्रॉप करतले सो हेंची पिकअप ड्रॉप जातले आनी आमी भितरल्यान आमचें मरणाकरण जातलें सो आमकां खंय तरी आमचो वेवसाय वाचोवपाक जाय म्हणून आमी बाबा साहेबाक रोखडो साहेबाक कॉल केलो साहेब तुरंत पावलो आनी साहेब पावता म्हणल्यार तेन्ना ते गेले कित्याक ट्युरिस्टांक आमी हाडोवपाक शकना ट्युरिस्टांकूय तेंचो टायम इम्पॉर्टंट आसता सो तेंच्यांनी आमचे कडेन विथ व्हिडियो आसा तेजो इलिगल हे घेतना पयशे घेतना आनी लायसन घेतना आनी तो भुरगो शाणपणा उलो आपूण ऑपरेट करपा तुमी कितें करपाक शकता जर आमी हांगा स्थानीक आसा सगळे जोडटा हांगाचेर सो आमी हेंच्या खातीर आमी अशें करूंक रावले आमी दीसभर हेंच्या फाटोफाट नाचले हेंकां बिंदास जाता कित्याक हेंकां हात पांय काय गळोना तेंचे आमकां हात पांय रावन दीस रात मेहनत करून घाम गळोवन पयसो जोडपा पडटा तिनी आहा पळय आमकां रिषभ बाबान फोन केल्लो की हिंगा नॉर्थाच्यो 3 गाडयो येयल्या म्हणून आनी तो कस्टमर गेलो सो तेंच्यांनी रिकॉर्डिंग काडल्या पण हांवें तेन्ना कस्टमर नासलेले सो ह्यो 3 गाडी नॉर्थाच्यो आसतात आतां तांकां बिजनेस प्लेस हे मडगांव न्ही तेंचें ऑफीस नॉर्था आहा सो हांव 3 गाडी व्हरता ते आनी आमी आरटीओक रिपोर्ट हाडटलो आनी आरटीओ हेचेर कितें एक्शन घेतलो पण हे कितलेदा जाता न्ही अशें जायत रावता हेचेर कांय कडक एक्शन ना बाबा की ते लायसन्स कॅन्सल करपाचें तेका लागून आमी रिपोर्ट तेच धाडटा आरटीओ तेच धाडटा रिपोर्ट ते आरटीओ लायसन इश्यूइंग कंपनी आहा पळय ऑथॉरिटी आहा ती आरटीओ सो ते गाडी हे करतात 3 गाडयो आरटीओ फाल्यां मंडे हँड ओवर जातल्यो अलॉंग विथ रिपोर्ट फॉर कॅन्सलेशन ऑफ परमीट ह्यो घेवन आयिल्ले काय हांगा बिझनेस करतात ह्यो ते रिशब तो म्हणटा कोणा कस्टमरान दिल्ल्यो ते कस्टमर हांवें ते कस्टमर नासलो ते 3 व्हेकल व्हरता म्हणजे आरटीओ हँड ओवर करता